आता पळया गोयच्या कांय सरभोंवतणच्यो खबरो. बायलां आनी भुरगीं कल्याण खात्यान बायलां आनी भुरग्यांच्या पोशणाचेर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची कार्यशाळा घेतली. ट्रेनिंग दिवंक मुंबयच्यान दोतोर आयिल्ले. मुंबयच्यान स्पेशलिस्ट आयिल्ले आसा ट्रेन करपाक. हेजो नॉलेज बेस आमच्या टिचरांचो आनी आमच्या हेल्परांचो जर वाडलो, मुख्य सेविकाचो वाडलो, आमचे CDPचे वाडले, ते नॉलेज हाचो उपयोग करून योग्य तरेची आमी स्कीम आमी इम्प्लिमेंट करू शकता. भुरग्यां खातीर, महिला खातीर, प्रेग्नंट महिला खातीर योग्य तरेचे न्यूट्रिशन प्रोग्राम आमी करू शकता. न्यूट्रिशन दिलें म्हणून जायना, विकते घेतले आनी फक्त रॅशन धाडलें म्हणून जायना. ते कसो तेजो वापर करपाचो, आमी खंय चुकता काय कितें, हे सगळे तेंचे कडल्यान आमकां फीडबॅक येवपाक म्हणून ह्या तरेचे ट्रेनिंग प्रोग्राम आमी चालू केला. आयज 100चो बॅच हा. असले 100चे बॅच आमचे कडेन म्हाका दिसता टोटल आमचो स्टाफ स्ट्रेंथ आसतलो 2000 वयर. आनी हे 100चे आमी बॅच घेवन आमी इंटिग्रेट करतले विथ हेल्थ डिपार्टमेंट, ANM आनी MPHW, म्हणजे योग्य तरेची फेसिलिटी आमी लोकांक दिवंक पावतले. अर्डोण्या आयुष मंत्री श्रीपाद नायकान समाज सभाघराचे उक्तावण केले. थंयचो लोक कितल्या तेपासानूच थंय हॉल जावचो म्हूण मागताले. आमचे भाऊ श्रीपाद नायकान थोडे चड देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ताणें म्हाका फूल कॉर्पोरेशन दिल्लें आसा. हें काम एकदम बरें केलें आसा. आमचो कॉर्पोरेशन काम एकदम बरें केल्लें आसा. आनी हें दिसता सेकंड सायंटिफीक एस्टिमेट कॉस्ट टोटल फायनल करता आसा 70 lakhs 70 लाख. म्हाका दिसता 2 फावटी ताचें एडिशनल काम ऑलरेडी भोवन ते प्रूव केलें. 2 years आनी 9 yearsचे काम आसा. लायक टोटल ते टेबल, बेंचीस, ब्रिक्स मातशें सगळ्यांक प्रूव करचे दिवचे आमच्या लोकांचे मान्य आसा की इंडिया हे संपूर्ण खंय तरी सगळ्या जगाक खंय तरी फोफावली. त्यामुळे हे जे काम आसा तुमचे सगळ्यांच्या आशिर्वादामुळेच करपाची संधी आमकां मेळ्ळी. आणि त्यामुळे जे जे तुमचे बारीक मोठी कितें कामां आसतली ते आमचे कडेन दिवपाक फाटीं रावूं नाकात. 17 मार्चाक धार बांदोड्यार शिगमो. हे खेप खंय शिगमोत्सव मोल ह्या गांवांत जातलो. धार बांदोडे शिगमो 17 मार्च 2018 हो जो शिगमोत्सव आसा तो मोल्या करपाचो ठरयला. आनी ह्या मोलेचो रूट आसा गोंडूमळ, दुकळे जंक्शन टू पंचायत. हो जो रूट आमी ठरयला आनी हो 17 मार्च तारखे 5 स्टार्ट जातले शिगमोत्सव. आमी सारखे 5 नंतर आमी एंट्री बंद करतले आणि हे सगळ्यांनी नोंद घेवची आणि प्रत्येकान हेच इन्विटेशन अशें समजून प्रत्येकान आमचे जे सगळे गांवभाव आसा कोणी त्रास धरचो न्हू, कोणाक सांगूं ना जावं कोणाक हें करूं ना म्हणून एक तुमकां सगळ्यांक विनंती आसा मिडिया थ्रू की तुमी सगळ्यांनी मोठे आनंदान आनी उमेदीन शेनवार येता हो शिगमो तेन्ना सगळ्यांनी सहभागी जावचे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. चौथ्या आयएसएलात FC गोवा सेमी फायनलीत चेन्नईन FC आड हरले. ह्या सर्तीत सर्जिओ लोबेराच्या मार्गदर्शनाखाला टीमीन पेजात खेळ केलो. मात मंगळारच्या सेमी फायनलीत गोल करपाच्यो संदी चुकिल्ल्यान FC गोवाक अपेस आयले. चेन्नईच्यान पंगड बुधवारा सांजे गोंयांत पावलो. जांबावले दामबाबाचो फामाद गुलाल मोठी उमेद आनी भक्तिभावान मंगळारात जालो. दामबाबाच्या गुलालाक हजारांनी लोक जमतात. जांबावलेचो गुलालोत्सव. जात पात रंग रूप हे सायडीन उडून एकच म्हणल्यार गुलाल आणि तें बी दामबाबाच्या नांवान खेळिल्लो हो गुलाल. ह्या गुलालांत सगळे एक असतात. सगळे आपल्या त्रासांतल्यान बातल्यान खंयच्यान टायम काडून ह्या दामबाबाच्या थळाक येतात आणि ह्या त्रासाचो सगळो गुलालाच्या स्वरुपान वचून दामबाबा कडून आपण एक सशक्त आणि आरोग्य आपल्या बरें मेळचें म्हणून दामबाबा कडेन मागणी करतात. गोंयांतच न्ही, महाराष्ट्र, कर्नाटक सारके लोक हांगा येतात. पूण एकदां आयिल्लो मनीस परतो हांगा येतात इतली दामबाबाची सासाय आणि दामबाबाचें प्रेम आसा आणि ह्या प्रेम आणि सासायेन लोक हांगा उडून येतात.
अशे लोकांचे उत्सव उमेद वाडत आसा आनी लोक हांगा वाडत आसात आनी तशी देवाची सासाई तितलीच आसा की लोक हांगा पळय जे आपल्याला हें घेवन येतात बाबा दुख्ख घेवन येतात ती तांगेली परिपूर्ण जातात म्हणून लोक हांगा वाडत आसात. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.